उमेदीचो क्षण कारण आज अशी स्किमीबद्दल आम्ही ड्राईव्ह करतात। एक घर म्हणजे तुम्ही जाणात एक घर म्हणजे प्रत्येक लोकांचे एक स्वप्न असता, आपले स्वतःचे घर आसचे जावं तो गडबडीत श्रीमंत जाऊन जमतली आणि तरी आसतना आर्थिक कारणा खातीर हे घर बांदप शक्य जायना। बरी तरी आपली आख्खी आयुष्याची पुंजी लायता जायना। हे जेन्ना सरकाराच्या लक्षात आयले तेन्ना 2017 सरकारान अटल आश्रय योजना म्हणून हाडली, पण खूबश्यो तातूंत आडखळी निर्माण आडखळी आशिल्ले डॉक्युमेंटेशन करप कागदपत्रां एकठांय करप ह्यो आडखळी आशिल्ल्या कारणां खातीर खुबश्या जाणांक लाभ मेळनाशिल्लो। तर 2017 ते 2023 पर्यंत आमी 22 पर्यंत आमी पळयलें की फक्त जवळ जवळ 800 लोकांनी हाजो लाभ घेतिल्लो। पण जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्याचे लक्षात आयले कारण ह्या कित्या खातीर आडखळी जातात आणि कित्या खातीर लोकांक हाची सेवा पावना, ताणें तेन्ना मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन करून आमकां एक उपायबद्ध एक तातूंतल्यान एक पर्याय काडचो अशें म्हणून खुबशे हे केले आणि ही स्कीम सुटसुटीत करपा खातीर तातूंत खुबशे संशोधन केलें, अमेंडमेंट्स केले आणि म्हाका खोस भोगता की ज्या दिसाच्या सुभाष फळदेसाय सरांनी मिनिस्ट्री पद घेतलें तेन्नाच्यान अवघ्या 1.5 ते 2 वर्सां भितर आमी 32 कोटी लोकांक पावयल्ले आसात। साधारण ह्या हॉलांतल्यान आमी कमीत कमी 150 लोकांक तरी दितले। अडेचशे जरी असले जाल्यार फाल्यां परवाच्या दिसा भितर परत उरलेले कितें उरले खंयच्याय कामाक लागून उरले जर जाय जाल्यार हांगा हे करतले। म्हणून सांगा आमी लागीं जर का एखादे फोटो मारलेले ना जाल्यार फोटो आमचे तात्काळ करपाचे। जर तांकां एग्रीमेंट करपाक हे म्हणजे एफिडेविट करपा खातीर शेलात बरी जातले स्टॅम्प पेपर जे आसतले हाचे हांगा उपलब्धता आसपाक जाय, हांगा नोटरी करपाक जाल्यार उपलब्धता आसपाक जाय। एक एफिडेविट स्वेरिंग इन करपा खातीर तात्काळ आसा तो मामलेदार आसतलो, बीडीओ आसतलो, हे अधिकारी वर्ग हांगा आसतले। एखादी आमकां डेप्युटी कलेक्टराची गरज लागता जाल्यार पसून तो हांगा आसतलो। अशा पद्दतीचे हे एडमिनिस्ट्रेशन दवरून खऱ्या अर्थान सरकार तुमच्या दारी म्हणजे ज्यो सेवा आमी मामलेदार ऑफिसार किंवा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर मधून करपाचे त्यो सगळ्यो सोयी सवलती हांगा हाडपाच्यो, सुटसुटीत प्रक्रिया करपाची, कोणाक कसल्याच प्रकारचो खर्च आणि भुर्दंड घालनासतना ह्या महिन्याच्या अखेरी पर्यंत तुमच्या हातान भितर तुमच्या अकाउंटाचेर हे पैसे येवपाक जाय। अशा पद्धतीचे सुटसुटीतपणा ह्या डिपार्टमेंटाक आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशा वेल्यान करपाक आयला आसा। तुमचे पैसे तुमच्या अकाउंटार घालतले पण तुमची सँक्शन लेटर दिवपाक तुमकां आपयतले। म्हणजे परत सांगता तुम्ही आतां कोणाक जेन्ना काम करूंक लायला पळय गवड्याक बीन न्हू ताका काम करूंक लाया, कोणाचें पत्र जर उतार हाडपाचें ताका लाया। हांव सांगता 30 तारखे पयलीं पयशे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकाउंटार येतले, ही म्हाजी गॅरंटी आसा। जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितकेय जाग्याचेर मंत्री आमचो गोंयभर आतां भोंवत आसा, वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आणि सगळ्यांक पोटतिडकीन काम करून घेता। हे कित्याक तर आमकां खरेंच लोकांक गरज आसा आणि त्या लोकांक ते पयशे मेळोंक जाय म्हणून ह्या 30 तारखे पयलीं पयले 75,000 रुपया मेळटले। उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले। 15 जून म्हणजे तुमी लक्षात घेयात एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो। म्हटल्यार तेय बी कशें करता 75,000 रुपया घराक फोल्डराचो फोटो मारूंक जायो, ओके, ती बिलां लावंक आणि परत तेची रिसीप्ट असोच कॅब घेवन ते अशें सांगायतले ती वांगडाच दिवपाक जाय। तेज्या उपरांत उरलेले 75,000 रुपया गाडी घेवन पयशे दिले जाल्यार येवचे ना। लाखवाक बी गाडी घेवन दिवपाची ना ही, जाल्यार जर ते जायत न्ही जाल्यार आमी उरलेले 75,000 रुपया दिवचे ना। दिल्या तेच काम परत करतले। कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणून ती गाडी परत करतले ऑफिस। हांव खोटें सांगना, थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय, दुसऱ्या कामाक न्हू। म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा तांणी ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो। 3 लाखाच्या वयर जेचे इन्कम आसा तांणी ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो न्ही। आमकां जर चुकून कळ्ळें कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले। म्हणजे सरळ म्हणजे आसा ताका पयशे परत करचे पडटले चुकून जर कोणी कंप्लेन केली जाल्यार। म्हणून जो खरो गरीब आसा जेचे खरें इन्कम 3 लाखाच्या सकयल आसा ताकाच ह्या स्किमीचो बेनिफीट आसा।